हो एक संगीत समारोह घडोवन हाडप या उद्देशान हांगासर सन्मान जाता. त्याच पार्श्वभूमीचेर जे गोंयचे नामांकीत कलाकार आसा त्यांचो हांगासर गौरव सोहळा जाता. आणि ज्या ज्येष्ठ कलाकारांनी ह्या कार्यक्रमाची जी शोभा वाडयली आयच्या ह्या घडीत आमकां नव पिढीची जी काळजी घेवपाक जाय हाचो हो उद्देश असो आसा. हो संगीत समारोह जेन्ना संपन्न करपाचो उद्देश आसलो तो म्हणजे आमच्या संतांनी 700-800 वर्सां पयलींची आमची संस्कृती आसा ही टिकोवन दवरपाक लागून आपल्या फुडें भावी पिढीक हेचें ज्ञान दिवपाक लागून हो एक तांचो उद्देश आसा. गोमंतकान कलाकारांची कमी ना. आमचे कलाकार आयज आमचे सरकार सुद्दां कला व सांस्कृतीक संचालनालय असे कार्यक्रम गांवोगावी जावचे म्हणून प्रत्येक सांस्कृतीक मंडळां किंवा स्पोर्ट्स कल्चरल क्लबांक प्रोत्साहीत करतात. आमच्या लोकांनी फक्त धाडस करपाक जाय. जी सांस्कृतीक मंडळां आसा त्यांच्यानी व्यवस्थित रित्या जर आपलो पत्रव्यवहार म्हणजेच ऑडिट रिपोर्ट सगळे जर सांस्कृतीक मंडळांनी व्यवस्थित दवरलो 3-3 वर्सां जर हेचे ऑडिट करून प्रत्येक वर्सा दरवर्षी जर आपलो रिपोर्ट कार्ड किंवा सांस्कृतीक मंडळाचे आसा ते जर आपल्या कला आनी सांस्कृतीक संचालनालयाक दिले जाल्यार व्यवस्थित रित्या तांकां मार्गदर्शन तांकां फायनान्शियल हेल्प हे दरवर्षी मेळत आसता. ही जी जबाबदारी आपली आसा ती सांस्कृतीक मंडळांची आसा. आपण कितले कार्यक्रम करप कशे हे मेंटेन करप हितून मुख्य आमचो उद्देश आसतलो की आमची भावी पिढी या कलेक आकर्षीत जावन जोडले वयतली हेजो आमकां उद्देश करून हे काम करतले. आमची भावी पिढी ज्या जबान दवरपाक जाय आनी जर आमकां ह्या भावी पिढीक ह्या संस्कृतीचो सन्मान करपाक शिकोवपाक जाय जाल्यार आमच्या ह्या भावी पिढयेक एक कलेचे ज्ञान आत्मसात करप ही खूब गरजेची गोष्ट आसा. आनी आयज आमची जबाबदारी आसा सगळ्यांची. आमचे हांगासर पंडीत बसलेले आसात. ह्या क्षेत्रांत परिपक्वता मेळयलेले सगळे कलाकार आसात. त्यांच्या फुडें एक आव्हान आसा. आपल्या कडेन जें ज्ञान आसा जें खंयच्याय गुरून ते दिल्लें आसा ह्या ज्ञानाचो वापर बऱ्या कामा खातीर करप म्हणजेच ही भावी पिढी बरी जावप बरी शिकप हेंचे थोडेशे प्रयत्न करचे पडटले अशें आव्हान हांव सगळ्या पंडीत गुरूं कडेन करता. तिगूय माध्यमांत पावूं ना आनी त्या वेळार तो येता तोच थोडो कलाकार एक सादो मनीस आमदार आनी लोकांची सेवा करता अशा वेळार पावता तोच खरो मोठो मनीस आसता. आनी त्यामुळे तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आमची पिळगांवकर समिती आणि सातेरी केळबाय कला आणि सांस्कृतिक मंडळ आणि कला संस्कृती हांच्या वतीन ताचे मनापासून हांव आभार मानता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.